हांव विन्सेंट डिसिल्वा, ओल्ड गोवा पॅरिशनर एंड रेजिडेंट. आमी हिंगा बफर झोन आहाय सेंट ऑगस्टीन टावराच्या. आमच्या फाटल्यान हिंगा दिसता हिंगा कन्स्ट्रक्शन येवपा आहा. हे कन्स्ट्रक्शन बफर झोन पडटा आनी हे परमिशन्स घेयले जाल्यार खबर ना. परमिशन पंचायतींतले, पंचायत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाले, पंचायत ASI बफर झोना कांय येवपा जायना. पूण हे कितकून स्टार्ट जाला, हे पोल्स घायले, पोतरी मारले आनी हेच्या मुखार हे कावर करून भितर काम स्टार्ट जातले. हे कितकून जाता परमिशन घेयला जाल्यार हिंगा बोर्ड आसूं जाय सगळ्या परमिशनाचे. कांय दिसची म्हणा फाटल्यान सगळीं झाडां आहाय, फॉरेस्ट एरिया आहा आनी हे आमी सगळे ऑब्जेक्शन हाडाय. आतां ओल्ड गोवा बफर झोनात जायते कन्स्ट्रक्शन येवपा सोदिता. फाटीं आमी इंटरप्रिटेशन सेंटरा ऑब्जेक्शन हाडलोले. लेटली आतां फाटीं आमी पुलीस स्टेशनाचेर हाडला आनी आतां आयज 22 जून 2025 आयज दिसा हेचेर आमी ऑब्जेक्शन हाडटाय. कित्याक हे बफर झोनू सगळ्यांक मेळटा काय म्हण. बफर झोना आमच्या ओल्ड गोवांत कांय नाका आनी हेकाच लागून आमी मास्टर प्लॅना डिमांड कोताय. आमचे MLA पंचायती सगळ्या रिक्वेस्ट कोताय फूल फोर्सान आमी मुखार काडूंक जाय. हें जावपा मास्टर प्लॅन अ मस्ट फॉर ओल्ड गोवा. आनी हाका लागून आख्खे गोंयचो लोक आहा बराबर प्लीज 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 चीफ मिनिस्टर, MLA आनी सगळे अथॉरिटी टावन एंड कंट्री प्लॅन सगळे रिक्वेस्ट कोता हे मास्टर प्लॅना मातशें मुखार काडाय. कित्याक आमकां हें सगळें सेव करूंक जाय. हे सँक्टिटी सेव करूंक जाय ओल्ड गोवाचो. देव बरें करूं. हांव कॅट्रिना प्रेस, ओल्ड गोवाचे पॅरिशनर तशेंच रेजिडेंट आनी सेव ओल्ड गोवाचे एक्शन कमिटीचे मेंबर. आमचो फाटल्यान TCP मिनिस्टर सांगतालो की आमी बफर झोनाक कांयच करून दिवचे ना म्हणून. आतां पळय आतां इंटरप्रिटेशन सेक्शन केलें ते बफर झोनान, पुलीस स्टेशन केलें ते बफर झोनान, आतां हिंगा एक मेगा प्रोजेक्ट येता तोय बफर झोनान. फकत बफर झोनानूच कोत्ता ते. आतां आमचो मिनिस्टर म्हणटालो कांयच येवचें ना म्हणून. हे आतां कशें जाता? हिंगा कोणें तरी नोटीस करूंक जाय, येवन पळोवंक जाय. आमचे MLA आहा, आमचे 5 मेंबर आहा, सरपंच पळोवंक जाय हे सगळें येवन. आतां हे करपाक आमकां आमी बरें म्हणल्यार बफर झोन आमचे भितर येता ते आमी कित्याक दिवची ना. इतलें सांगून म्हजी 2 उतरां काबार करता. हांव जेनिफर लोबो, मेंबर ऑफ सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी आनी पॅरिशनर ऑफ ओल्ड गोवा. आतां हे प्रोजेक्ट पळय जायते प्रोजेक्ट येता ते आमी सेव ओल्ड गोवाच्या एक्शन कमिटीन आमी ते निशेध मारलेले. जायते इंटरप्रिटेशन सेंटर येता थिंगा आमी निशेध मारून हजारांनी लोक येयलो. आमी तांकां आपोवंक नासले पूण आमकां सपोर्ट करपाक जायतोच लोक येता. आनी आमी आयज हिंगा उबी आसा सेंट ऑगस्टीन चॅपला कडेन. हिंगा कन्स्ट्रक्शन चलता. तशेंच हे बफर झोनानूच कित्याक कन्स्ट्रक्शन चलता हें आमचो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. हे कित्याक लागून हे बफर झोनानूच तुमी कन्स्ट्रक्शन करता? आमकां हिंगा कन्स्ट्रक्शन कांयच नाका. आमकां हे पुलीस स्टेशनान पासून तुमी आयकलां फाटल्या दिसांनी ते बफर झोनान पडटा. पूण जाता त्या बेगीन आमकां मास्टर प्लॅन मेळचो म्हूण आमी CMA कडेन मागता आनी आमकां लोकांचो जायतो सपोर्ट आहा. आमी 32,000 एप्लिकेशनां आमी CMAच्या हातान दिल्लीं. बेगीनच्या बेगीन आमकां मास्टर प्लॅन जाय म्हूण. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.